म्हज्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक हॅपी इस्टर. हालेलुया. आमचो समी जिवान जाला. ताणें महिमेचेर आनी ताची महिमा परजळटा. हे महिमेवंत देणें ताणें आमकां दिलां. ताची महिमा परजळटा. ताणें सर्गीचीं दारां सगळ्यांकी उक्तीं केल्यांत. कोण समयाचेर पातयेता, कोण समयाच्या पुनर्जेवणपणाचेर पातयेता, तांकां समेस्तांक सर्गीचीं दारां ताणें उक्तीं केल्यांत. म्हज्या भाव भयणीनो, समयाचें पुनर्जेवणपण थोड्यांक तें कितलें मोगाचें गे म्हणून एका इस्टरा दिसा मोगाचें न्हू. हांवें एक पिंतूर जेजूच्या पुनर्जेवणपणाचें पिंतूर म्हाका म्हज्या इटलीच्या फ्रेंड्सांनी धाडिल्लें आनी तें हांवें अशें पाशार केलें. आनी तें हांवें पाशार करतना हांवें सांतूक पाशार केलें. सांतूक म्हळ्यार सांतूक आयिल्लो एक हळ्ळेंत रावता तो, दुर्बळ रडोवन आयिल्लो, ताचे कश्ट काणून आयिल्लो. ताका हें म्हजें पिंतूर हांवें ताका पाशार केलें. आनी ताणें सांतूचें हें विशेश कालें तो हाडून आयिल्लो, ताचें दूख केलें गे म्हूण सांगल्यार ताचे बापायच्या भाव मदें निमाणें उलाणें जालें आनी जागो वांटो जालो. ताका आनी ताच्या बापल्याक वांटो जालो आनी बापचो जागो हांकां मेळ्ळो. बापल्याच्या आनी उरल्या भयणींनी मेळून मुखलो जागो तो तांणी काणयलो. मागीर आनी झुजल्यार जायना म्हूण दिल्लो वांटो पुरो म्हूण ताणें काणयलो. आमी सांगलें तुका कवलो वांटो दिलो, काणय देवाच्या बेसां वचतलें म्हूण, तांचे कडेन झुजोंक जायना म्हूण. हाका वचून फाटल्यान एक स्वात मेळ्ळी आनी पयलीं हांगाचें उदक दितालीं, आतां तीं उदक दिनात. तोंड सुकता, हें तोंड सुकोवन आयलें. कालें करचें म्हूण गोतूना. गुड्याची सुवात, दीस येताना तांचें उदक उणें जाता. तांचे कडेन तांणी एक बांय आसली, बांयच्या उदकान तोंडां मारताले. तोंड सुकोवन आयलें. दीस काडचे कशे गे म्हूण कन्न जाली. आनी तेजो तो शर्मेलो आनी हांगा आयलो. आमी कितें करचें म्हूण कळना म्हूण. तेन्ना आमकां कावन्सिलीक आयल्या वेळार थोड्या तेंपा उपरांत आमी ताका सांगलें, ताका त्या पुनर्जेवणपणाचें हांवें पिंतूर धाडिल्लें ताका, पुनर्जेवन जेजूचें. आनी ताचेर ताका इतलें पसंद जालें. तें ताणें दोन कोण ताच्या मोबायलार तें पळोवचें, जेजू कडेन मागचें, तेन्ना तें पसंद. सगळो दीस तो म्हणटा तें म्हणजे पुनर्जेवन जेजूचें पिंतूर म्हणजे दोळ्या मुखार येतालें म्हूण. ताका मस्त पसंद जालें तें. ताणें तें मस्त मोगाचें करून घेतलें, ताच्या काळजाचें गेलें, काळजांत आसलें. आनी तो हेपटी वेलांकणी वचून मायेचें आंगवण गेल्ली खंय ते वेलांकणी वचून आयलें तीं. वेलांकणी गेल्ल्या वेळार ती इमाज दवरता. थंय जिवान जेजूची एक व्हडली इमाज आसली. एक 4 फिटींची, ती एक अडेज फिटींची जायत्यो दवरली, 2.5 फिटींची एक तांणी इमाज काणयली थंय. जिवान जेजू आज आमी दवरता म्हणल्यार इगर्जेंत तो जिवान जेजूची इमाज दवरली. ती तांणी मोलाक काणयली, हाडून आयलो. ती ताका बरी दिसली. हांगा येयल्या उपरांत ताणें एका मेस्ता कडेन ग्रोट्टो बांदलो. समेस्तांनी म्हणलें, हांगा कित्याक तूं ग्रोट्टो बांदताय आनी ह्या ग्रोट्टांत जिवान जेजूचें खंय दवरनात, तें पास्कांच्या फेस्तार दवरचें आनी भितर दवरची, तूं कितें हांगा दवरताय म्हणून, इमाज कितें तूं हांगा दवरताय म्हणून. आनी तशें काल्याक दवरची तुवें हांगा. देखून ताणें म्हणलें ना, म्हाका इमाज जाय जत्त. आनी केदाळय ताणें हांवें दिल्लें पिंतूर पळोवचें. आनी एक आमचे संगीतू आसाय, सुखान तुका तें युट्यूबार आसा, मस्त 1,00,000च्या वयल्या जाणांनी आयकलां तें. आमचें संगीतू आसाय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय, जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां, दिवन तुजी ससाय. कधी दुखीन बुडोवन येताना आमचें संगीतू आसाय जेजू, आदार करपा तुजी ती दिवून, आमकां सांबाळ चलयताय जेजू, आमकां सांबाळ चलयताय जेजू. आमचें संगीतू आसाय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय, जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां, दिवन तुजी ससाय. आनी तें कंथार घालचें आनी पिंतूर पळोवन सगळें कंथार जाता. हर एक दीस ताच्या जाग्यार येचें, ताका रडोंक येता. तोंडांनी पुरो बावलां, ह्या मार्च एप्रिलांत बावलां आनी तोंड पुरो बावून सुकोवन येता. ताच्या मुखार हें कंथार म्हणचें. मागीर ताका भगल्यांक एक सपनांत ग्रोट्टो बांदी जेत्त म्हणून.
मागीर गोरट्टा बांदलो, ही हाडली माज, ताणें ती गोरट्टान भितरली काडली आनी व्हरून थंय गोरट्टान दवरली. मस्त जाणां सांगलें गोरट्ट्या मुखार ते ही माज दवरनात सांतांची आनी मरयेची दवरची माज ही नाका म्हूण. जाल्यार तित्त दवरचें म्हूण. मागीर हांवें सांगलें तुजी आशा आहा जाल्यार तित्त दवर म्हणून. आमी बेंजार करूंक गेल्ल्या ते मागणें म्हणूंक गेल्ल्या गोरट्टा आमी बेंजार केलो. विगारान केल्लो की मागीर आमी बेंजार केलो मागणें म्हणून ती आयल्या. आनी त्या गोरट्या मुखार पळोवन ताणें दिमी घालून रडोवन मागचें. हें कंतार म्हणटा न्हू एकच कंतार ताचें. आनी हांवें एक ल्हान मागणें दिल्लें. जेजू कश्टांचेर कसो तो जैतेवंत जालो ते म्हण त्या विशयांत आमच्या कश्टा दुखांत आनी पिडे शिडेसान आमकां जैतेवंत कर म्हूण हांवें तें बरयल्लें मागणें ताका दिल्लें. तें मागणें तो म्हणटालो. आनी गुड्याच्या वयर आसा ताचे वयर आनी इल्लोसो गुडो आहा ताका. मागीर इल्लोसो कुमकेचो जागो आनी पुरो आहा तांचो पयलींचो. तो कुमकेचो जागो वयर आनी हाका मेळ्ळो इल्लो जागो इल्लेशें थोट सकयल. असो गुड्यो सुको आनी थोट सुकोवन गेला पात्राची सुवातींतले बरें ना थोट. आनी मुखलें प्रतांनी काणयला वांट्यार. आनी हाका एक 1.5 एकर थेट म्हळ्यार मागीर एक 1.5 एकर जागो तिशीन आलो. आनी तो हाच्या बापाय तो पळोवन करून काणयतालो तो. आतां तो जागो आनी भले 1.5-2 एकर जाय तो आसा कुमकेचो. आनी ताचेर त्या कुमकेच्या तुदीर तांचें तें एक आनी एक ल्हानशें घर आनी परत बांदलां थंय पुताक मुखार म्हणून. त्या खोडशार अशें वयर आनी थोड सकयल आनी परांची तळी आनी पर आसात. पूण त्या खोडशाच्या वयर असो खोडसो सुरू जाता ताका आनी उदक दाखयलां एकल्यान. आमी एकल्याक उदक दाखोवन धाडलो. ताणें वचून थंय बोरवेल असो पॉयंट थंय दाखयला त्या खोडशाच्या वयर. आनी तो खोडशाचो वयल्याचो पॉयंट आमी पळयतना थंय उदक मेळत की कोणूय सांगचो ना. पूण आमी मागणें केलें हांगा मागणें करतना आनी थंय बोरवेल काड म्हणून हांवें तशें बगलें आमकां मागण्यांत. आमी मॅसेजान काडटना आमच्या मागण्याच्या ग्रुपी म्हणली त्या पॉयंटाचेर जेजूचें आशिर्वाद आसा म्हूण येता म्हणून. मागीर बोरवेल कश्टान येयली ती बोरवेल खोंडयली ती आनी बोरवेल काडचे लॉरी येयली आनी बोरवेल कोंडलें आनी ताका 3 इंचां उदक मेळ्ळें. 3 इंच उदक त्या गुड्याच्या तकलेर अशें कोडश्यार कोडसो एंड जाता थंय एक अशें थोडे फातोरी आहा तेणें ताच्या मुळान तो करतना ताका 400 फिटांचेर 400 फीट वचचें पडलें. सुरूक तिल्ले लायले. मागीर 200 जाताना इल्लेशें एक ते म्हणले 1.5 इंच 2 इंच आसा म्हूण. मागीर येताना ताका 3 इंचांच्या वयर आसा म्हूण तांणी सांगलें. आनी तितलें वचोन तांणी बोरवेल कोंडलें आनी ते जाळो तें उदक हांगा पावता. आनी स्प्रिंकलरांक घालीन तांणी तोठाक उदक मारलें. आतां हांवें ताच्या तोठांत बरें पांचवें सुकोवन येवचें. जेजू जिवंत जाताना मेल्ल्यान तो पुना जिवंत जाल्ल्या बरी. ताचें म्हजें मेल्ल्यान तोट आतां जिवंत केलां जेजून. जेजू सांगता म्हजें तोट जिवंत उठलां म्हूण. हर एक वर्सा ताका उदक पावता. एक फावटी ह्या सायडीन गुंतात स्प्रिंकलरां मागीर संजेच्या कणठ्यान घालता, सकाळींच्या कणयान घालता, दनपारा कडेन घालता, सांजेर घालता. राती 8 वरांचो स्प्रिंकलरां गुंतात. दुसरे दिसा सुद्दां उदक उणेंत जावना. कशें सुरू आसा तशेंच मारता येता उदक. बरें पोपाळ जाता, बरें जाता. थोट तुमी पळय पांचव्या देखून जेजू जिवंत जाला म्हूण. आतां हांवें तेंत मागणें तेंत कंतार तेंत मागणें तो जिवंत जेजू तोठान ताका थंय गेल्यार ताका उडास येता जिवंत जेजूचो. तोठान तो पांय दवरतना आमकां जिवंत जेजूची इमाज दिसता. जिवंत जेजून म्हजे कश्ट परिहार केले. म्हजे जेजू म्हजे कश्ट म्हजे पुरा पयस केले. आनी जेजू जिवंत जेजू म्हजो संतोशूय मेल्लो संतोश जिवंत जाला. म्हजी गेल्लो उडास मेल्लोच उडास उल्हास तो मेल्लो उडास परतून जिवंत जाला म्हणटा. आतां आमी बरें आसा. 2 वर्सां जावन मिऱ्याचें मोल चडिल्ल्या वेळार ताका बरें मिरीन जालां. उदक मारिल्ल्यान बरें मिरी, उदक मारल्यान बरें पोपाळ, बरें थोट. तशेंच देखून जिवंत जेजून आमकां जीव दिलो. तस्सो जिवंत तस्सो आमचें थोटूय ताणें जिवंत दवरलें. जेजू आमच्या सांगाता आसा. जिवंत जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणटा तो संत म्हणटा जिवंत जेजू म्हज्या सांगाता आसा. जेजूची कूड निके पिल्ल्या नंतर जेजू जिवंत आसो शिसांनी भोगलें. जेजू कूड निके पिल्या. जेजू मेल्लो तांणी पळयला. कूड वयली काडून निके पिल्या. पोंडा भितर शिला धांपला. आतां जिवंत जेजू तांच्या भोंवतणी तांच्या सांगात आसो तांकां भोगता. जिवंत जेजू जेजू जिवंत आसा तांकां भोगता. संपूर्ण जिवंत आसचें, परिपूर्ण जिवंत आसचें जेजू तांकां दिश्टीक पडलो. संपूर्ण जिवंत आसचें जेजू तांकां दिश्टी पडटा. आतां जिवंत जेजू दिश्टी पडटा. जेजून पेद्रूक जावं दी आनी हेरांक कोणाक सांग जावं दी जेजून बेश्टोंक ना. जेजून पेद्रू तुवें म्हाका नेगारलें आनी तुमी म्हाका पळोवन दवरल्यात म्हूण कोणाक गुजी करूंक ना. कोणाक जेजून कंडेम करूं ना.
बगार जेजून तांकां रुपांतर केलें, कंडेम करूना, गुजी करूना, बग्या रुपांतर केलें. जेजून कोणाकी बेश्टोवना, जेजून तांकां शिसांक रुपांतर केलें, जिवान जेजून तांकां रुपांतर केलें. जेजून तांकां बोल्ड केलें, जेजून तांकां बोल्ड केलें, जेजून तांकां जॉयफूल केलें, बोल्ड, घट्ट आनी धैर्यादीक जॉयफूल, संतोशभरीत केलें, जावन तांकां परिवर्तन केलें. भिवकुरे आशिल्ले ते आतां बोल्ड जाले, भिवकुरे आशिल्ले ते आतां सॅड आशिल्ले ते बेजारेन भरले आतां जॉयफूल जाले. तांकां जेजून रुपांतर केलें. बोल्ड आनी जॉयफूल विटनस साक्षी केले. बोल्ड कोणा मुखार धैर्यादीक उलोवच्या बरी, कोणाचे मुखार संतोशान उलोवच्या बरी, संतोशाचे ताका साक्षी केले. ताच्या खातीर आतां दोगदोनी भोगतना ते संतोश बरीत दोगदोनी भोगतात. कोणें तांकां मारल्यार, कोणें तांकां थिंपी उडयल्यार, कोणें तांकां दग दिल्यार, भियान कामतेले ते आतां जिवान जेजून तांकां परिवर्तन केल्ल्या उपरांत तांकां दग दिल्यार ते संतोशान ते संतोश बरीत जावन चलतात. तेय जेजू बरी हिलर्स गूण करतले जातात. आतां जेजून गूण केलें, आतां शिसी गूण करतले जातात, जावन परिवर्तन जातात. दजमजाच्या कृत्यांत 3रो अध्याय 1-10 वाचल्यार कशे ते जीव दितात, कशे ते गूण करतात की म्हूण आमकां कळटा. शीच आरिगराक नाजरेताच्या जेजूच्या नांवान उठ आनी चल म्हूण सांगतात. आनी तो उठलो आनी चल्लो. मरणाखेर न्हय मोगाच्यानो, आयचें फेस्त सांगता मरणाखेरचें न्हय. आनी पुनर्जवानपणाची परब, ह्या महिमेची परब, इतली उरती महिमेची परब सांगता मरणाखेर न्हय आमकां. मागीर वायट केदांच बिलकूल जिखना, वायट बिलकूल जिखना. वायटाच्याकी सत्यवंत मोग बळवंत, वायटाच्याकी मोग बळवंत, मोग सत्यवंत, वायट सत्यवंत न्ही, वायट सकत न्ही, वायट सत्याच्याकी मोगाची सकत बळादीक म्हणून. देवाचो मोग कितलोसो वर्तो, वायटाच्या इवला प्रास देवाचो मोग कितलो वर्तो म्हूण दाखयता. कितलो मोग तो वर्तो देवाचो, कितलो बळादीक मोग देवाचो, कितलो वर्तो मोग वायटाच्याक वर्तो म्हूण. ही बरी खबर, गूड न्यूज. इतली बरी खबर गूड न्यूज आसा. आमकां फकत ताच्या मोगाची बरी खबर, ताचे शेगूण ताच्या मोगाचे हाका ह्या ते बरी, ही बरी खबर मात्र आमकां जेजूच्या ताची मोगाची बरी खबर न्ही, पूण मोगाच्यानो ताच्या आजारपणाची साक्ष दिवंक आमकां तो आपयला मात्र न्ही, बागार बरी खबर जावंक हांवें जेजूच्या मोगाची बरी खबर, जेजूच्या ताच्या सत्याची, ताच्या आजारपणाची बरी खबर दिल्यार मात्र म्हूण म्हाका आपोवना, तितलें मात दिवंक आपोवना. बागार हांवें ती बरी खबर जायचे, हांवें ती बरी खबर टू बी गूड न्यूज जावंक म्हाका आपयलां. हांवें ती एक बरी खबर जायचे. आमी हट्टाचे युगो आनी बियाच्यो युगोन भरिल्ले आनी मरणांतावन जिवांत उठोवंक मोगाचें, धैर्याचें आनी इन्नर स्ट्रेंथाचें नवें जिवीत जिवंक जिवान जेजू आमकां उलो दिता. आतां पळय आमी हट्टाचे युगोचे, बियाचे आनी म्हाका आमी मेलांत म्हणजे आमचे हट्ट मोराचे, आमचो मोराचे, आमचे बेजाराय मोगाचे, जिवांत हातूंत आमी जिवांत उठाचे. ह्या युगोतावन आमी उठाचे, युगो सोन उठाचे, युगो मेला आमचें ताजें, मेला आमचें ताजें आमी उठाचे. आनी इन्नर स्ट्रेंथातावन मोगाचें, धैर्याचें, इन्नर स्ट्रेंथाचें जिवीत आमकां जिवंक, ताच्या सांगाता जिवंक जिवान जेजू उलो दिता. आमी आमच्या बोवारी आशिल्ल्यांक लागीं गूड न्यूज जायचे. आमी आमचे बोवारी वस्तू आसात, कोण आसात तांचे सांगात आमी गूड न्यूज जायचे. प्रत्येक जावन नस्कत आशिल्ल्यांक, दुर्बळ्यांक आनी प्रत्येक जावन सफरींग वळवळतात तांकां आमी गूड न्यूज आमी जायचे, तांकां बरी खबर आमी जायचे. जेजूचें पुनर्जवानपण आमकां प्रेरण दिता, आमकां बळ दिता. बिशप ऑस्कर रोमेरो ताका तो लोकांची थंयच्या लोकांचे रानांत आशिल्ल्या लोकांची तांची सगळी निरपळ करून तांकां तांच्या जाग्यातावन तांचे पल्लाटान करतात. एका आनी एकडे तावन तांकां दोडयतात तांचो जागो. कितलीं वर्सां तो दुबळो लोक ते कृशी करून बेळें तांचे जिवान करतलो, तांकां आतां स्थळ पल्लाटान करतात, थंय तावन काडटात, तांकां पयस करतात. आनी बिशप ऑस्कर रोमेरो तो हांचे खातीर घट्ट रावता
आनी तो वस्कार रावल्या वेळार हे दनशिताले मनीस ताका शूट करता म्हणटात. जाल्यार तो भियेना. एक दीस मीस सांगतना, मिसाचें बलिदान भेटयतना ताणें म्हणलीं उतरां आसात, हांव मेल्यार लोकां मदें, लोकांच्या काळजांत, लोकांच्या मनांत, लोकां सांगात हांव जियेतलों. ताचें उतर म्हणल्यार हांव लोकां सांगातात, हांव मेल्यार लोकां मदें हांव जियेतलों म्हूण सांगता. आनी ताका मीस भेटयतना ताका शूट केलो आनी तो आल्तारीर पडोवन मेलो. कसली साक्स ताची, खोली साक्स ताची, जिवन जेजूक ताची साक्स. कश्टांत अडकळेंत भावार्थ, कश्टांत अडकळेंच्या वेळार आच्छाल भावार्थ ताणें दाखयलो. आच्छाल भावार्थ देखून तो मरण पावलो जाल्यार कसली ताणें ताच्या मरणांत पळोवन कसली साक्स ताणें आमकां दिली. कश्टांत तो आच्छाल भावार्थ दाखोवन रावलो. तो आमच्या मलगड्यांनी आच्छाल भावार्थ आमकां दाखयलो. कितले कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांणी तांचो घट्ट भावार्थ दाखयलो. मुखाच्यान आयले वार थोड्या वर्सां आदीं कोडयाळांत, मंगळुरांत इगर्जे वयर हल्लो चल्लो. त्या वेळी लोकांनी पुलिसांचे क्रूरपणाक क्रूरपण तांणी भोगलें, लोकांनी भोगलें. तरणाट्यांनी इवन प्रायवंतांक तांणी म्हूण तरणाटे प्रायवंत म्हूण पळोवना, सोमां तांणी मारले, लाटयेनी मारले. आनी कितले पुलिसांनी आमच्या क्रिस्तांव लोकांक मारले. जाल्यार लोक परतून मार्गाक आयलो. भावार्थाचे साक्स दिवंक लागलो. तांणी इगर्जे भोंवतणी लोक रावलो. हाका जिवान जेजूचें आजारपण सकत बळ उत्तेजन. जिवान जेजू आमच्या सांगात आसा, आमच्या हर एकल्याच्या मदें आसा म्हणून आयज आमकां कळ्ळें. हर एका गुलामपणाच्या बंदपासांतले आमकां सुटका मेळ्ळ्या. हर एका गुलामपणाच्या बंदपासांतावन आमकां जेजून सुटका दिल्या. तेन्ना पुनर्जीवनपण आमी भोगता. आनी कसली लाभदोनी आसनाय आमकां मोगाच्यान, कसली आमकां लाभदोनी नासल्या वेळार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सकत, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सुटका आमी भोगता. इस्टर इज ऑफ जॉय. इस्टर जावन आसा संतोशाचें. देखून पास्काची परब पासारता, संतोश पासारता. आमी क्रिस्तांव मेल्ल्या व्यक्तीचे लोक न्हय, एकलो कोणी मेला आनी ताचो लोक आमी न्हय. आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी मेल्ल्या व्यक्तीचे न्ही, तो मरण पुनर्जीवन जाल्ल्याचे फाटलावदारी आमी लोक जिवान जेजूचे, जिवान क्रिस्ताचे फाटलावदार लोक आमी जिवान जेजूचे शीस. बरवस आनी संतोश आमच्या आत्मीक जिणेची लक्षणां. आमच्या आत्मीक जिणे दोन व्हडली लक्षणां म्हळ्यार एक बरवसो आनी दुसरें कितें म्हळ्यार सर्ग आसा आमकां, संतोश आसा, जीव आमचो जिवान आसा, मुखलें जिवान आसा म्हूण आमी परगडटा. आनी वो संतोश आमचो. ही दोन आत्मीक जिणे, संतोश आनी बरवसो आमच्या आत्मीक जिणेची लक्षणां. जिणेंत आमकां कश्ट व्हडले कुरीस आसल्यार निमाणें जैतेवंत जाता. निमाणें आमकां संतोश राखून आसा म्हणलो बरवसो आमचो. इस्टर शांती पासारता. इस्टर आमचें फेस्त शांती पासारता. जिवान जेजू शांती तुमकां म्हणटा. जिवान जेजूची शांती भोगी जाय तर ताचे लागीं आमी मागणें, ताचे लागीं ताच्या कश्टां वळवळ्यांचें ध्यान, देवाच्या उतराचें ध्यान करून ताच्या सांगाता संबंद आसो केल्यार जिवान जेजूची ती शांती ताणें दिल्ली आमचे थंय रास करता. आनी आमी ताचे लागीं एकवटाय जाय. युनियन वीथ रिजन लॉर्ड. जेजू लागीं आमी एकवटाय जाय. देखून मांजेलांत जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं सगळे विवार सांगता सगळे जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं सगळे चारय वांजेलांनी आमकां विवार मेळटा. सगळे विवार सांगतात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं विवार आसात वांजेलांत आहात. ते सगळीं सांगतात काय म्हळ्यार जेजू शीस जिवान जेजूची वळख धरिनात. डिसायपल्स डू नॉट रेकग्नायज द रिजन लॉर्ड. जिवान जेजूची ती वळख धरिनात, रेकग्नायज करनात जेजूक. पळया मरी मागदलेन जेजू जिवान जेजू मेळटाना ती म्हणटा माली म्हूण तिणी लेखता सूख करता. ती सुकोवन ती माली म्हणटा. एम्मावसाच्या वाटेर वेचे ते शीस ताका 6 पैनारी, आमी पैनारी, तो एकलो पैनारी म्हूण जेजूक लेखता. जिवान जेजूक तांचे सांगात ताचो वळख धरनात. तिबेरियो सरोवराच्या लागीं मासली पागच्या शीस जिवान जेजू थंय आसतना मेळ्ळो तर जाल्यार
ताका ते वळख ते धरनात, वळख धरिनात ताची. जिवान जेजूची वळख धरनात. तोमासाक सांगल्या वेळार आमी जेजूक पळयलो म्हळ्यार तोमास सांगता ताचे गाय पळयल्या करीत हांव पातयेना म्हणटा. जिवान जेजूची वळख शीच धरिनात. हे सगळे चारय इवांजेली सांगतात. शीच वळख धरिनात. जिवान जेजू मेळ्ळ्यारय ताची वळख धरिनात म्हूण सांगतात. जेजू सकट शिसांक दिश्टीक पडल्या वेळी ते मेल्ले म्हूण ते म्हणटात ते मेल्ले म्हणून भियेतात ते. गीता डिसोजा सांगता म्हणाली, गिताजीर म्हणाली खालें म्हळ्यार पळयतात तर कित्याक शिसांक तांच्या मेस्त्रेची वळख मेळना म्हूण गितान विचारलें कित्याक शिसांक तांचो मेस्त्री ताच्या सांगात आसले कित्याक ताची वळख मेळना. शिसांक भगवंत हप्त्याचें म्हळ्यार शिसांक बेनीबाई म्हणाली शिसांक निमाण्या हप्त्याचें भगवंत हप्त्याचीं तीं जाल्लीं गडितां होली विकान जाल्लीं गडितां तांकां शॉक जालो. जेजूक धरिल्लें, ताचीं केळकुळां केळिल्लीं, ताका जर्मान मारिल्ले, ताचे वळवळे, ताचें सफरींग, आतां कुर्सायिल्लें, जेजून कुर्सार वळवळोवन बोब घाल्ली, तें सगळें तांकां शॉक जालो एक. ते भियान थरथरले आनी तांची मोत गिन्यान गैरें जाल्लें, क्लावडड गैरें जाल्लें. देर परसेप्शन वॉज क्लावडड. तांकां वळख धरूंक जावना. तांची मोत मंदामाती जाली. वळख धरूंक जावना जिवान जेजूची. त्या भगवंत हप्त्याचीं गडितां तांचो बावट दंडाळयता. तांचे दोळे, कान, तोंड, हात रूख जाल्ल्या बरी जातात. तांचे दोळे, कान, तोंड आनी परत रूख जाल्ल्या बरी काल उलयतात पूण तांकां समजना. नम्म जाल्ल्या बरी जाता तांकां. तांणी जेजूक राजकीय राय मेस्सिया आपूण आमी राखून आसलो पॉलिटिकल मेस्साया पॉलिटिकल लिडर म्हूण चिंतलें. ताका कुर्सायिल्लें, तांकां आटापोवंक जावना. जेजूच्यो वळवळी तांकां आटापोवंक जावना. तांणी कोणाचेर आपली सगळी पातयेनी दवरली पळय तें आतां निर्पळ जालें न्हय म्हणल्यार खंत बेजाऱ्यान बुडटाना जिवान जेजूचो संतोश तांकां आटाप मेळो तांकां धरूंक मेळना. खंत बेजारायेन भरिल्ली मोत आतां ताची वळख धरूंक ती मोत सकना. गिन्यान मोत खंत बेजाराय धरून खणयलां गिन्यान मोतीन. खंत बेजार बेन धरून खणयलां. मोतीन आमच्या बेन धरून खणयल्या वेळार खंत बेजाराय धरून खणयल्या वेळार भुरग्यांक परिक्षेन पास जावंक जायना भियेल्या वेळार. देखून आमी तांचे बेन सुटयता हांगा. मागीर वचून बऱ्यो मार्क काडून येतात. त्या भुरग्यांचे बेन सुटयचे थोड्यां परिक्षे बेया ती फोडल्या बरी जाता तांकां कांय उडास येना म्हणटात. उठोवन येतात हांगा. देखून तांचे बेन सुटयचे आमी. तांकां जेजूची वळख धरूंक जायना म्हणाली बेन्नीबाई. कित्याक बेन्नीबाई म्हणटा तांच्या मोतीन बेन धरल्या वेळार मोतीन बेजारे जाल्ल्या वेळार जेजूक जाल्ले कश्ट आनी तांची आशा भंग जाल्ल्या वेळार तांच्या मोतीक बेन धरल्या वेळार तांकां जिवान जेजू दिसोना म्हणाली गिता डिसोजान विचारलें कित्याक म्हणून तांकां जेजूची वळख म्हणल्यार बेन्नीबाईन दिल्ली जाप पळया मोगाच्यान. मोतीक धरलें तातूंत तें मागण जाल्लें संतोशाचो जेजू तांकां वळख धरूंक जावना म्हणून. मागीर जाल्यार तारा लोबोन बेन्नीबाय कडेन विचारलें आनी एक सवाल तारा लोबोन विचारलें. तारा लोबो म्हणाली त्या पयल्या शिसांची परिस्थिती आमकां येता गी येनासतना रावता गी म्हणाली बेन्नीबाय कडेन. देखून बेन्नीबाई म्हणाली आमकांय खंत बेचाराय दूख भोगतना खंत बेचारे आमच्या मोतीक गिन्यानाक धरून खणयतना आमी बुडटा आमी तातूंत खंत बेचाऱ्यान बुडटा. आनी एका फाटल्यान एक कश्ट येतना दिल्लो दुडू फाटी येनातल्यार रीण फारीक करूंक आमकां थोड्यांक रीण काडलां फारीक करूंक जायना. वाट ना खंत बेचाऱ्या बेवतीन धरल्या. थोड्यान पयशे दुरसांक दिल्यात फाटी येनात आतां फाटी येना खंत बेचाऱ्या मतीन धरल्या. तशें आनी त्या वेळी आमी बावडटांत सुकता हांव बावडटा दंडळटा म्हणाली बेन्नीबाई. जिवान क्रिस्ताक वळख धरची सकत आमी वगडयता म्हणाली बेन्नीबाई. जर तर खंत बेचारे मतीक धरल्या वेळार जिवान जेजूक आमी जेजू वळख धरची सकत आमी वगडायता म्हणाली. प्रॉब्लेम्स सफरिंग्स मरण कोणी कुटुंबाची बरी मोगाची मेली त्या वेळार तें फेस करतना आमी बावडटांत दंडळटा इल्लें अशें कशें जालें. बावडटांत घट्ट आमचो घट्टालो बावड दंडळटा बें भरता हांव दुबाव बें भरता काळजांत दुबाव चडटा मतींत आनी पेद्दा बरी जाता आमी पाद्येता हांव त्या हेजिटेशन करता हांव पाद्येता हांव. आमचे सेन्सस आमचे मोत एक तराची येयल्ल्या बरी
हें रूख जाल्यार बरी जाता. आमची सोंसणीकाय पेशंस सुकता, कॉन्फिडन्स उणें जाता. आमी शिसां भाशेन वय भियेतांव आनी कंगाल जाता. दिश्ट मंदा जाता त्या वेळार. कंगाल जाल्ल्या वेळार दिश्ट मंदा जाता म्हणली बेनीबाई. तारा लोबोक म्हणली. लीला पिंटो न्हू विचारलें, लीला पिंटो आमची मोगाची बुदवंत, तिणें बेनीबायलाक विचारलें, शिसांनी समजनातल्या बरी जिवांत जेजूक वळखना शिसांक समजनातल्या बरी जालें, जिवांत जेजूक वळखनातल्या बरीत जावंक देवा सो मनीस वटा गी म्हणून लीला पिंटोन विचारलें. लीला पिंटो म्हणलें तिगे बुदवंत, हाचे फाटल्यान देवाचो हात आसा गी, नाजाल्यार जिवांत जेजू तांकां काळजा आसलो कितें कळना, देवान कांय तांकां देवाचो कांय हात आसलो गी, देवान तांचे दोळे तिके धांपल्या बरी केले गी म्हणून लीला पिंटोन बेनीबाय कडेन लेगीत विचारलें. देखून बेनीबाई म्हणाली, खंड जावन देवाचो हात आसा तूं शिसांक जेजूची वळख मेळना जाल्यार ताच्या फाटल्यान देवाचो हात आसा म्हणाली. आनी म्हणाली लुकाच्या वांजेलांत 26वा अध्याय आनी 16वो श्लोक 24:16 ताका वळखनातल्या बरी तांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ले म्हणून देवाच्या उतार वांजेलांत सांगता. जेजूक वळखनातल्या बरी शिसांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ले म्हणून सांत लूक ताच्या वांजेलांत सांगता. देवाची व्हड मांडावळ डिवायन प्लॅन आसलें तें जेजू तांकां देवाचें व्हडलें प्लॅन आसा, डिवायन प्लॅन व्हडलें प्लॅन. तें प्लॅन शिसांक कळीत करचे खातीर येगीन ताका वळख धरूंक जायना. कशी वळख धरची म्हणजे जेजू शिकोवचें काम, तरबेतेचें काम जेजू हातीन धरता. देखून ताका पयलें कळोना म्हूण लूक सांगता. तांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ले म्हूण सांगता. पळया तिचें लीला पिंटोचें एक सवाल आनी बेनीबायची जाप पळया. आमी तशेंच सवालां विचारचें आनी आमी तली जाप दिवंक तयार आसाचे. मुखाच्या न्हू जिवान जेजू तांकां फॉर्मेशन दिता. तांकां फॉर्मेशन म्हळ्यार तांकां रुपीत करता. तांचे शिसांचें रूप कशें आसाचें वट्राशी जायना. देखून जिवान जेजू तांकां फॉर्मेशन करता. तांच्या आज्ञान समजणी नातल्यातावन न्हू तांणी देखून समजणी नातल्या वरवीं जेजूक वळखनात. देखून जेजूक वळखोवच्या ज्ञानाक, जेजूक वळखोवच्या समजणेक जेजू तांकां हाडटा. हातूंत 3 विशय आटापतात ह्या रुपीत करच्या शिसांक रुपीत करतात. जिवान जेजूक तांणी कशें जाणा जायचें, कशें वळखाचें आनी जिवान जेजूचें शिस्त जावन तांणी जिवान जेजूक हेरांक कसो दिवयेत म्हणून तांणी कशें हे जेजूक साक्ष दियेत गी म्हणून जेजू तांकां रुपीत करता. ह्या रुपीत करच्यांत 3 मुख्य विशय आसात म्हणाली बेनीबाई. 3 मुख्य विशय उडासतोरा म्हणाली. बेनीबाई म्हणाली पयलोच विशय जावन आसा जेजू वापरता तांकां रुपीत करूंक वापरलो विशय जावन आसा स्मरण उडासाची सकत म्हणाली. देखून तांची उडासाची सकत जेजू वापरून तांचें आजारपण वळखोवच्या बरी करता. मरी मगदलेनाच्या पळया मरी मगदलेनाक तिच्या नांवान तो आपयता. तक्षण तिका उडास येता, सोम्यान म्हाका आपोवचें आसलें अशें म्हणून उडासाची सकत जेजून वापरली. जेजून हांव तो आनी कांय म्हणून सांगोना तिचें नांव आपयलें. उडासाक येयलें वो जेजून माता अशें आपोवचें म्हाका. देखून ती तक्षण सर पडली, जेजूच्या पांयांक पडली, राब्बोनी म्हणली. एक तें जालें. दुसरें मासली मेळटाना शिसू सोम्या तोस्सू तो म्हणून वळख धरली तांणी. मासली पागतात तांकां बरी मासली मेळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार पयलीं फावटी मस्त मासली पागलो, आतां उडास आयलो. इतली मासली मेळ्ळी कोणा वाटू जेजू आसतना. तर आज इतली मासली आमकां सादारण मेळना, इतली मेळ्ळी. तो जेजू जिवान जाला आमच्या सगांत आसा म्हणून तांची उडासाचे सगळे उडास आयलो तांकां. देखून जेजू तांची उडास येवच्या बरी ती गडितां करता. निदान म्हणाली बेनीबाई. मासली पागतना तांकां जेजू म्हूण कळ्ळो म्हूण परतुनेटी उंडो म्हणटाना सोमींत तो म्हणाले. निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेजून उंडो मोडून तांकां दिलो. आतां जेजू तांच्या मदें आयला. तांणी कोण एकलो म्हूण चिंतलो. उंडो खाण मोडून दिताना पयलीं तांकां निमाण्या ब्रेस्तार मोड दिलो, उडास आयलो. जेजू उडासाची सकत वापरता, यूज करून तांकां आपूण जेजू तांच्या मदें आसा जिवान जाला म्हणून जिवान जेजू म्हणून तांकां वळख दिता. तांकां वळखोवच्या बरी करता. मागीर दुसरें खालें बेनीबाई म्हणाली हें पयलें उडासाची सकत. दुसरी एक सकत जेजू वापरता तो जिवान जाला म्हणून लोकांनी वळखोवच्या बरी करूंक, शिसांनी वळखोवच्या बरी करूंक जेजू कितें करता गे म्हळ्यार देवाचें उतार वापरता. तो पयस पुस्तक रिइंटरप्रिटेशन करूंक तें परतून तांणी अर्थ करून म्हणच्या बरी परत अर्थ करून म्हणच्या बरी जेजू तांकां शिकयता. तेदवां तांची काळजां उज्यान पेटल्या बरी जेजू बोगाच्या उज्यान लासल्या बरी जाली जेजूक ते वळखतात. देवाचे उतार एक जेजू वापरता. तिसरें खायन करता गे म्हळ्यार
तो तांकां जेजून वळखूंच्या बरी करच्या खातीर उंडो मोडटाना योकरिस्त. जेजू उंडो मोडटाना इमावसाच्या शिसांचे दोळे उगाडले. जेजून उंडो मोडटाना देखून जेजू युकरिस्ताच्या बलिदानांत जेजू पुनर्जीवन जाल्लो आमकां वळखूंच्या बरी करूंक जेजू युकरिस्त वापरता. जेजून वय जेजू रेबेर तांकां थंय खाण दिल्ल्या वेळार दर्याच्या थडीर तांकां तांकां खाण दिलें आनी त्या दाळा तांचे दोळे उगाडले. त्या क्षणाक ग्रेटा बाय म्हणाली, जेजू आमकांय ह्या 3 रुपीत करच्या संगतींनी आमकां वळखूंक आमकांय रुपीत करता गी. ह्या 3 संगतींत आमी पात्र घेवंक जेजू उलो दिता गे आमकां म्हूण विचारलें तेणें ग्रेटा बायन विचारलें. ह्या 3 संगतींत शिसांनी 3 संगतींत पात्र गेलो. तांकां उडास हाडच्या सक्तीन ती देवाच्या पवित्र उतार दितानाय आनी उपरांत युकरिस्तान दितानी पात्र करता तो जिवान जेजू म्हणून ताची वळख धरची सकत तांकां मेळ्ळी. जेजून तांकां रुपीत केलें ताची वळख धरूंक. ह्या 3 संगतींनी आमकांय रुपीत करता गी म्हणून ग्रेटा बाईन बेनीबायडे विचारलें म्हणाली. देखून बेनीबाई म्हणाली, तो आमकां सांगाता समकाता आमच्या सांगाता आसा कश्टा दुखांत पिडा हणवारांत जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणून आमकां उडासा काडूंक जेजू आमकां केदाळे पटी गूण केलां पळय त्या दाळाचो उडास येवच्या बरी करता. आनी आतांच्या कश्टांत जेजू आमकां आसा. आमकां पयलींच्या कश्टांत जेजू कडेन मागल्या वेळार कश्ट परिहार केल्ले. आतां कश्ट येताना जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणल्यार उडासा काडटा म्हणाली बेनीबाई. आनी आमी राब्बोनी म्हणाली. दुसरें म्हणाली, पवित्र पुस्तक आमी वाचतना तो आमकां प्रेरण दिता, बरें करूंक प्रेरण दिता, ताका वळखुशें करता म्हणाली बेनीबाई. देवाचें उतार वासिच्यान ध्यान करचें म्हणाली. तिसरें खालें म्हळ्यार युकरिस्तांत आमचे दोळे तो उगाडटा आनी ताका वळखूंक आमी आनी ताका राब्बोनी म्हणूंक आमकां तो कुमो करता म्हणाली. देवाचें प्लॅन देवाच्या प्लॅनाक आमी वेग मारल्यार आमी जिवान जेजूक पळयता, आमी जिवान जेजूक वळखता म्हणाली बेनीबाई. देवाची मांडावळ देवाचें प्लॅन आसा ताका वेंग मारिचें. शिसांनी वेंग मारलें जेजू देवाच्या प्लॅनाक देखून डिवायन प्लॅनाक गॉड्स प्लॅन ताका आमी वेंग मारिचें म्हणाली बेनीबाई. ह्या देण्याची सकत ह्या संवसारांत कसलेंच ना. जिवान जेजूचें आमकां देणें दिलां पळय, जेजूच्या आजारपणाचें देणें आमकां आमी पुनर्जीवनपणाचें देणें आमकां एकल्यांक दिलां. जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमी पात्र घेवचें देणें आमकां देवान दिलां. आचाक तें देणें ह्या संवसारांत संवसार दिवंक शकना. जर तर संवसार कदोडलें देणें दीत आमकां, पूण पुनर्जीवनपणाचें देणें अती उंच अती वर्तें जावन आसा. हें प्लॅन हर एका दुखान देवाचें मांडावळ देवाचें प्लॅन आमच्या हर एका दुखां पुसचें आसलें. हें पुनर्जीवनपणाचें प्लॅन देवाचें हें प्लॅन पाताक धुवन काडटा. कश्ट वळवळे आनी डिफिकल्टीज तें पयस करता. आमचें सफरींग काडटा आनी भरपूर संतोश आमचे थंय भरता. हें प्लॅन एम्ब्रेस करचें एमजर करचें देवाचें मांडावळ जावन आसा. ह्या दिशी आमी मेटां काडीचे आनी ती आमकां आमची मेटां बदलिता, आमकां वायटांतल्यान सोडयता, फ्री करता आनी आमकां बक्षिता आनी आमकां बळवंत करता, महिमेच्या वाटेर चलोवचें करता म्हणाली बेनीबाई. मुखाचे न्हू रुपारेगोन बेनीबाई कडेन विचारलें, बेनीबाई ती जिवान जेजू आत्तां हांगा दिसता तसोच ताणे कडेन दिसता, हें का जालें? जेजू आत्तां हांगा आसा, जेजू आत्तां थंय आसा, जेजू थंय आसा, तें कशें पुनर्जीवन जालो जेजू एकाच वेळार घडघड दिसता न्ही म्हणाली. देखून बेनीबाई म्हणाली, दॅट इज अ गिफ्ट ऑफ एजिलिटी म्हणाली. गिफ्ट ऑफ एजिलिटी म्हळ्यार एका जाग्यार थांवून आनी एका सुवातेर हांगा आसा ह्या जाग्यार आसा त्याच घडये त्या क्षण आनी त्याच मोमेंट जेजू आनी कडेन आसा. हेका गिफ्ट ऑफ एजिलिटी. आमी एका जाग्यार जावन आनी एका जाग्याक त्याच पळयत. वय म्हाका एकल्यान सांगलें, ताचो बापाय मरण पावलो आनी तो 9:30 मरण पावलो आनी तेजे कुडीन प्रांगत आसा थंय हिंदू लंडनांत नर्स ताका बापाय दिश्टी पडलो खंय ते न्हिदोन आसतना ताका सपनान समान दिश्टी पडलो. आनी त्याच वेळार ताचे भयण आनी एकलें दुबाय आसा त्याच वेळार ताकाय तें गिफ्ट ऑफ एजिलिटी. तांणी सांगली गजाल गिफ्ट ऑफ एजिलिटी म्हळ्यार एकाच टायमार
एकत नाना जाग्यांनी दिसची सकत ताका देवाचें देणें पुनर्जीवन जाल्यार जेजूक आसलें तें आमकांय मेळटा. जेजू आमकांय तांत भागीदार करता. मुखाचे न्हू आनी कालिंगी म्हळ्यार जेजूच्या जिवान जेजूच्या कुडीचेर 5 गाय कशे गी म्हणून मोनिका पिंटोन विचारलें. मोनिका पिंटोन आमच्या बेनीबायलाक विचारलें जेजूची पुनर्जीवनपणाची कूड ताचेर गाय कित्या गाय कित्याक गी म्हणून. आनी ती बेनीबाय म्हणली ह्यो जेजू ते गाय बारी आमकां जाय जाल्ले गाय. तांचो विशेश अर्थ आसा म्हणली. कसलो अर्थ म्हूण सगळ्यांनी विचारलें. बेनीबाय म्हणली ते मोगाचे गुर्त आमकां पुनर्जीवनपणांत रुपांतर जाल्ले आमच्या कुडीचेर ते जाल्ले कुडीचेर आसतात. आमी ह्या संवसारांत मोग केल्लो हेरांक आमचो स्वार्थ सांडोवन गरजेवंतांचो मोग केल्लो पळय कठीण मोग केल्लो पळय ते मोगाचे गुर्त वसनांत ते आमच्या कुडीचेर जेजू दवरता उडासाक आमच्या. जेजूच्यान आमचो कठीण त्या जेजूच्या दोनी हातांचेर खिळ्यांचे गुर्त, ताच्या पांयांचेर खिळ्यांचे गुर्त, ताच्या खुसाळाक बऱ्यान पापसून रगतान उदक आयिल्लें ते 5 गाय जेजूचे ताच्या कुडीर रात. आनी ते गुर्त आमकां सल्वासांवाचे आमचे पथकां बक्षिल्ले आमच्या मोगा खातीर तो कितून पर्यंत येता म्हूण दाखयल्ले गुर्त ते कठीण मोगाचे ते कठीण मोगाचे गुर्त ते माजून एका कडेन येचे न्ही ते तोलो मोग तो मोग असो तुबोवन वचना तो माजोवन वचना तो सस्नाच्या सस्नाक जेजूचो मोग ह्या संवसारांत त्या संवसारांत आसा. ते मोगाचे गुर्त जेजूच्या कुडीचेर ते माजवानांत ते उरतात. सस्नाच्या सस्नाक ताचो मोग आसो. मोग सस्नाच्या सस्नाक बळटा. जेजूचे गायपळे ताणें आमकां दाखयलो मोग दाखयता. जेजूचे 5 गाय हात पांयान कुशीन ते आतां रेडिएट करता देवाची महिमा तांतल्यान महिमा तांतल्यान वता म्हळ्यार बोरवेल तो उदक उसळटा पळय तशें जेजूच्या 5 गायतावन वळटा रेडिएट जाता देवाची महिमा देवाचो आनंद देवाची महिमा तांतल्यान पासारता आनी ताचो ताणें केल्लो व्हरतो मोग ते 5 गाय दाखयतात. ते माजोवन वचनांत ते 5 गायी तुज्या आनी म्हजे मोगाचे गुर्त ताका आमी आज किस्तियां त्या 5 गायांक आनी आमी पुनर्जीवन जाताना आमी कोण असो गरजेवंताचो मोग केला पळय ते गायी आमच्या कुडीर कितले आसतीत आनी ते एकपणी गाय आमच्या कुडीचेर हेरांच्या मोगाचे गुर्त ते मोगाचे गुर्त आमी केलो त्याग हेरांक केलो सॅक्रिफायस हेरां दाखयलो मोग ताच्या मोगा पासून आमी सोंसले कश्टांचो हे गुर्त आमच्या कुडीर आसच्या बरी आमी जियेया. आमेन. तुमास मेस्तांक महिमे बरीत मोगाचें पास्काचें फेस्त मागता.